हे जे मायग्रंट्स आहा हांगा मडगांवां ते सगळे ते मायग्रंट्स जे आहा मडगांवां हे सगळे आख्खे रस्त्यार भोंवता आख्खे फूल स्टेशन रोड फ्रीली भोंवता ते तांकां जेवण मेळटा फुंक्याचें सगळें कॅर गेल्लो आसा म्हण इवन देन एक कोणी रावपा सुवातेर हे सगळे आख्खे रस्त्यार भोंवता थ्रू एंड दीस इज गोईंग थ्रू आउट द डे एंड नायट आख्खे रात आनी दीस भर हें चालू आसा जाता जाल्यार गोवोरमेंटान ताका एक कोण दवरचें तांकां भितर दवरचें कित्याक सो आमकां सांगता ते घरान भितर राव म्हूण हांकां हे सगळे रस्त्यार भोंवपाक सोडल्या तांकां सो हें गोवोरमेंटान बेगीन एक्शन घेवचें नाजाल्यार तांकां कितें अरेंजमेंट करून बरोवन तांकां तेंचे गांव पावोवचें नाजाल्यार हें गरजे भायर हें चलता तें सारकें न्हू एटलिस्ट दे शूड टेक प्रिकॉशन्स दॅट दे डोंट मूव अरावंड एटलिस्ट एक कोणी सेक्युरिटी तांकां दवरचें आनी दे आर मुवींग विदावट एनी मास्क फ्रीली भोंवता आनी दुसरें म्हणल्यार हिंगा हें मार्केट जें आहा ते सामान हाडटा वॉट एवर कम्युनिटीज आहा ते डेली रिक्वायरमेंट एक्झॉर्बिटंट रेट्स तांकां हें मिना 2-3 फावटी हेचो कितले भोंवता ते आख्खे फ्रीली भोंवता ते कोण काळजी घेयना कांय ना आनी आमकां ते सांगता घरा रावचें म्हूण कशें खान मुदीक मारा म्हूण वयल्यान सो असलें चलता हांगा आनी हें जे रेट हें एक्झॉर्बिटंट रेट जे घेता तेंचे गोवोरमेंटान कितें काळजी घेवपा जाय हे सिवील सप्लायज आहा तेंचे ते ऑफिसर शूड कम एंड इन्स्पेक्ट वॉट इज गोईंग हियर रेट इतली 4 फावटी इतली वाडून ते इंकता दीस शूड नॉट बी अलाउड टू गो ऑन तांकां ही एडवांटेज घेवपाक दिवची न्हू सप्लाय येता सप्लाय आसा म्हूण हे पर्पजली अशें करून ते प्रेस वाडून आमकां ते सारके एक्झॉर्बिटंट रेटींग ते इंकता सो गोवोरमेंटान तेजी कितें तर कारवाय घेवची हें आमी मागता